फाटल्या वर्सा शेतकारांनी केल्ल्या कागाळी उपरांत अधिकाऱ्यांक सांगून सगळे कॅनल नितळ करून उदकाची पुरवण केल्ल्यान आयज पुराय गोंयभरच्या शेतकारांक शेतां रोवपाक बरें पडटा अशें म्हणीत उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकारान चिंचोणेच्या शेतकारांची तोखणाय केली। सोमारा सुमार 30 वर्सां उपरांत नव्या पिकाची लागवडीच्या कापणी वेळार तो उलयतालो। गांवकारांनी सुमार 30 हेक्टर जमनीचेर पिकाची लागवड केल्या। भात कापणी वेळार थळावो आमदार क्रूस सिल्वा आनी गांवचे हेर लोक हाजीर आशिल्ले। शेतकरी भाव जे आसा पळय ते म्हणटाले आमकां उदक जाय, आमकां उदक टायमार मेळना, आमकां उदक टायमार मेळना। सो इमिजिएटली हांवें एक डिसिजन घेयलें की 2022 नोव्हेंबर 15 आख्खे जितले आमचे गोंयभर कॅनल आसा ते कॅनलांनी उदक पावपाक जाय। हे ऑक्टोबर म्हयन्याच्या सादारणशे 10-15 तारखे सुमार आमचे ऑफिसर जे आसा तांकां सगळ्यांक वॉर्निंग दिली की हे जावपाक जाय आशिल्लें। आसा ते सगळे कॅनल निगूत करून घ्या आनी निगूत केल्ले कॅनलांतले उदक वचपाक जाय। जे जाग्यार लिकेज आसा, जे जाग्यार तुगेले उदक भायर पडटा, पेट्यार जाता, तेजी कुयदाद घे अशें म्हणून। आनी म्हाका सामको अभिमान दिसता की सारखे 15 तारखेर आमच्या बरेच ठिकाणी 90% कॅनलांनी उदक नॉर्थाक बीन आनी सावथाक बीन आमच्या अधिकाऱ्यांनी सगळ्यांक पावयले आनी जेचे वरवीं आज भोवमान जो आसा पळय तो फावो जाला। वॉटर इज अ मिरेकल ऑफ अर्थ। हेच्या सारखे दुसऱ्या लिक्वीड ना। आम्ही बाकी सुद्धा लिक्वीड तयार करताय जे घातक, पूण निसर्गान आनी देवान आमकां हे भरोश्यान आमकां हे उदक दिल्लें आसा आनी ते मुळे उदकाची निर्मिती आमी करूं शकनाय, पूण उदकाची सांबाळ आमी करूं शकतात। उदकाचो सांबाळ करपाक शकतात, उदकाची कुयदाद घेवपाक शकतात, जे आमकां हर एक कुडीक जाय। आनी म्हणून हे उदक जे आसा पळय निर्माल्य आसा, पवित्र अशें आसा आनी म्हणून तेजी आमी सांबाळ करपाक जाय। आमी तेजी जमता तेजो वाडी करपाक चलोवपाक जाय। जे फाटल्या वर्साक जे रोवपाक प्रॉमिस केल्लें आनी आयज ताजो रिजल्ट आमकां दिश्टी पडटा। एकूय पाट वर्साक केन्नाय रोयना आसलें, ते एक पाट रोयलें, आतां तेजें दुसरें पीक जालें। आतां रेवल्युशन चिंचोणी गांवांत एग्रीकल्चर स्टार्ट जाल्लें तें वाडत गेलां। आतां ताजो इफेक्ट आमकां कळटा। आमी चोयलां की सकयल सालसेटीन खुबशे आमी फार्मर क्लब, खुबशे आमी सोसायटी प्रमोट करता, पूण पयले 2-3 वर्सां उमेदीन काम करता, मागीर तिसरे ते चवथे वर्सा जालें म्हणटकीर तेचे कोण कितें तरी प्रॉब्लम जाता आनी तो ग्रूप मागीर फिसकोटा। सो इट इज व्हेरी, सो आय अगेन एप्रिशिएट द युनिटी एंड द डेडिकेटेड स्पिरीट ऑफ द मेंबर्स ऑफ दीस क्लब। आमचे डिपार्टमेंट असले प्रोजेक्टाक सपोर्ट करपाक सदांच आसा। रायट फ्रॉम तुमगे परचेस ऑफ सीड, पेडी जो पळय आसा इज द मेन क्रॉप ऑफ गोवा आनी स्पेशली इन सालसेट चड लोक हांगा पेडी रोयता। तर रायट फ्रॉम परचेस ऑफ सीड आमी 50% सबसिडी दिता।